दीस मंगळार, फेब्रुवारीची 3 तारीख 2026. पहिले वाचप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 18 ओळ 9 ते 10 पर्यंत, 14b 26 ते 25a, 30 अध्याय 19 ओळ 3 पर्यंत. अबसलोम अवचित दाविदाच्या सेवकाक मेळ्ळो. तो एका कचराचेर सवार करतलो आनी कचर एक व्हड शिंदूर रुखापंदल्यान वेताना ताच्या माथ्याचे दाट केस रुखाच्या फांट्याक शिरकाले. कचर ताच्या पंद्यान धांवलो आनी तो आकाशा आनी पृथ्वीमध्ये उमकोळ्ळो. कोण एकल्यान हें पळयलें आनी जोआबाक सांगलें, अबसलोम एका शिंदूर रुखाचेर उमकोळोन आसलेलो हांवें पळयलो. ताणें आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी अबसलोम रुखार जिवस्सो उमकोळोन आसतना ताणें ते ताच्या काळजाक तोपले. दावीद 2 दारवट्यामध्ये बसून आसलो. पारेकार पागारार दारवट्याचे माळयेर चडलो. ताणें भोंवतणी नदर घाली तेन्ना एकलो सुतल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पारेकारान रायाक उलो केलो आनी ताका हें सांगलें. रायान म्हळें, तूं एकलोच आसा तर तो बरी खबर हाडून येता. रायान म्हळें, बगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचून थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशींत आयलो आनी ताणें म्हळें, राया म्हज्या, धन्याक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठयलेल्या सगळ्यांच्या हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशीताक विचारलें, तरणाटो अबसलोम सुरक्षीत आसा? कुशीतान जाप दिली, राया म्हज्या, धन्याच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक येवचितल्या त्या सगळ्यांक त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळो सकयल कल्लो. तो दारवाट्या वयल्यान कुडाक गेलो आनी रडलो आनी वेता आसतना ताणें म्हळें, म्हज्या पुता अबसलोमा, म्हज्या पुता अबसलोमा, तुज्या बदलाक हांव मेल्लो जाल्यार बरें जातें. अबसलोमा, म्हज्या पुता. राय अबसलोमा पासत रडता आनी विलाप करता म्हणून जोआबाक खबर मेळ्ळी. अशें जायत असो तो दीस सगळ्या सैनाक दुखाचो दीस जावंक पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुखान भरला म्हणून सैनिकांनी त्या दिसा आयकलें. झुजांत पोळण धरले उपरांत आपलें तोंड दाखोवंक लजतल्या मनशां भाशेन सैनीक त्या दिसा सोर्या शहरान भितर सरले. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडपकार. कीर्तन 84 1 ते 2, 3 ते 4, 5 ते 6. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुबळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय वे. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. तूं देवा दुलोब आनी कणवळो. तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले
आनी आमची पिडाशिडा ताणें वावयली. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 ओळ 21 तावन 43 पर्यंत. जेजू परत्यान माचवार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांजमो ताचे बोवारी एकठांय जाल्लो. तो सरोवराचे तडीरच आसतना सिनेगोगाच्या अधिकारांपैकी एकलो जायर नांवाचो थंय आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परातून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणेर पावल्या. तूं येवन तिजेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वांचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका आडस येतालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. सबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आशिल्लें सगळें तिणें वखदांक खर्चिल्लें. तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हणून समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शेसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हणून तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक हेणे तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपून ताचे मुखार आयिल्ली आनी पांयां सर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनेगॉग अधिकाऱ्याच्या घरांत तावन जण येवन सांगी लागलें, तुज्या धुवेन प्राण केलो. आनीक मेस्त्रीक दोसचें कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सै. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जोवांव ह्या तेगा शिवाय हेर कोणायकी ताणें आपणा सांगाता येवंक सोडलें ना. त्या अधिकाराच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ताका हांसूंक लागलें. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिथा कुम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षण ती उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळय नाये म्हणून ताणें तांकां खडक्क ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता बापय धुवेच्या संबंधाची काणी. एकली 12 वर्सांची आजून बापायच्या जतनेक चिडकोन आसची.
तिणें मरणाचे तोंडीर आसचें बापाय जायरान सोसूंक जालें ना. आपले धुवे खातीर तो जेजूच्या पांयांक पडटा आनी परतता. आनी एकली 12 वर्सां तावन आपल्या स्त्रीपणाक लागून समस्ये भोगूंक आशिल्ली स्त्री. सुवार्थेंत तिच्या दादल्या आदारा विशीं वा संबंदा विशीं कांयच माहीत ना. तिणें आपल्या पिडेक लागून सगळें वखदाक होकडायलां. देखून आर्थीक रितींनी ती संपूर्ण सलवल्या. तिचो समस्सो रक्तस्त्राव असो देखून समाजीक रितीन ती सांडून घाल्ली जाल्या. तिणें जेजूक आपडलें आनी जेजू भश्ट जालो ना, पूण ती गूण जाली. तिणें दुडू खर्सूंची गरज पडली ना, कित्याक सुवार्ता तिची रक्ताची झर सुकली म्हणटा. दादल्याचो आदार नातले तिका जेजू धुवे म्हणून उलो करता. जेजू तिका बापायच्या जाग्यार रावून विशेष हुस्को दाखयता. तुजे धुवेन प्राण केलो म्हणली कठीण दुखीची उतरां आयकून देदस्पर जाल्ल्या बापाय जायराक तूं कांय भियेनाका. तुवें सतमांतल्यार मात्र सै म्हणून बुजोवन शेकी ताच्या मुखारच ताचे धुवेक हात दिवन उखलता. आयची सुवार्ता जेजूचे बापाय सारकें काळीज दाखयता.